ह्या इतली खाली कशी त्यांची हांव पळयता आसा हांगा तर चड कोणी बैसना ती गाडी पुरो राबली हांगा पुरा रोडार बसता आसतली आतां चड कोणी ना ती हांगा आतां गायस दादर मार्केट पुरो चेंज जाला हांगा फस्ट पुरो जन बसता आसली आतां कोणी ना ती मार्गार मुखार फूल मार्केट आसता म्हाका इतलें टेंशन येतात म्हाका दिसता मस्त स्ट्रिक्ट रूल फॉलो जाता सांगा दिसता हांगा किर्लो हागीळ मशिना सांगा पडलो जीव पडली गूळ ऑलमोस्ट मेगा पुरा तयारी जाल्ला हांगा आतां घेवन व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जनाक गुड मॉर्निंग घंटे जाले 9:22 मेगेल जस्ट आतां क्लास जाले हांव आतां तो गोचून आसना दूध हाडटा आनी ताजे मागीर म्हाका आसना दादरा वचचें आसा फूल आनी पुरो हाडच्या म्हळ्यार पराक आसना वर्षिका खातीर जावका ना ताजे खातीर मागीर मेळना टायम काल थोडे हाडलाले बट आज थोडे फार हाडून दवरता म्हळ्यार मागीर फाल्ली जायना पुरानी परत बटमाम येतात आतां वचा तुगू फटाफट दूध हाडता आनी आम तेंदे ब्रेकफास्ट रेडी करतली कोळंबो सिल्कांचो आनी आप्पोची आप्या पीठ आसा तर आज ही वापस आप्पोची खावचे अम्मा उठयल्या गुड मॉर्निंग तर गाइस ब्रेकफास्ट रेडी उनोची आप्पो आनी कोळंबो आनी कॉफी तर आतां भायर सरला थंडी जाल्ली आतां गोत ना कितें ट्राफीक आसतलो ह्या टायमार ट्राफीक आसता म्हळ्यार वर्किंग आवर्स ना ह्या पळया कसन ट्राफीक स्टार्ट जाला पळया ताका हांव ब्रिजारूय आसा आनी तोगूय पळया कसन ट्राफीक पळया पुरो ट्राफीक वर्किंग आवर्स न्हू ताजे खातीर हांव ट्रेनर वचत आसलें बट ट्रेनर कसन करता आतां दादर वचची सायडाक आसना पुरो गर्दी आसता म्हळ्यार पुरो जन चर्च गेट विटी त्या सायडा वता न्हू कामाक आनी हांगा इतलें ट्राफीक ना सायना वचच्याक दादरा वचच्याक त्यांची एरियान तूं मतलब त्या बॉटल नॅक आसा तरी ह्या ब्रिजा वचच्या म्हळ्यार मुखार आसना सायनाच ब्रिज आसना आतां तें आसना बंद आसा तर ताजे खातीर ह्या ब्रिज दवरून पळय वता ताजे खातीर इतलें ट्राफीक आसा तर हांगा हांव तिलक ब्रिजा पावला दादर ऑलमोस्ट पावतो असं सकाळच्या टायमार ह्यांची मस्त ट्राफीक आसता गाइस हांगा तो पार्किंग कोण सोडला हांगा पार्किंग मेळनाचें आतां फटाफट वता कारण येदोळ ते ओपन जायनी मार्केट हांगा पुरो बंद आसा म्हळ्यार आज खंयची आंगडे बंद आसा म्हळ्यार सोमार न्हू करून आनी येद्राक स्टेशन आसा त्या स्टेशना येद्राकाची फूल मार्केट आसा फटाफट फूल घेवया पळय आनी कसन मेळटा भाजी असल्यार घेवया गोंयंटांनी पुरो जेवक आशिल्लें गोंयंट मेळ्ळ्यार लायक ना जाल्यार पळय मागीर हागील गोंयंट मेळ्ळ्यार दोनी लायक फूल मार्केट मस्त लास्ट आसा हो फूड हांगा पुरो बसत आशिल्ली आतां गोतना बैसनात ती कसन गोतना हांगा पुरो ह्या फेस सकाळ बैसतात हांगा मागीर वतात तेन्नी आतां पळया हें दादर मार्केट या कसन गोतो हांगा आतां मस्त ह्या इतली खाली कशी त्यांची हांव पळयता आसा हो सरजी हांगा तर चड कोणी बैसना ती लिंबी आसा पळया लिंबी येतान घेवया पळया गाडी पुरो राबली हांगा पुरा रोडार बसता आसतली आतां चड कोणी ना ती हांगा आतां गाइस दादर मार्केट पुरो चेंज जाला हांगा फस्ट पुरो जन बसता आसली आतां कोणी ना ती मार्गार मुखार फूल मार्केट आसता म्हाका इतलें टेंशन येता तूं फूल मार्केट कसन आसकी ना करूं फूल मार्केट तर काय प्रॉब्लेम ना ते अंगडीच आसता त्यांनी हे पुरो भायर विकतलेंच आसना तांकां पुरो जाणां उठकेरेला दिसतात तो ते लास्ट आनी फूल मार्केट आसा थंय वचा थंय हांगा लागून फूल मार्केट स्टार्ट बापरे हांगा मस्त जाणां उठकेरेला पळय फूड भायर मुखार ते येत आशिल्ल्या अंगडी आतां पुरो भितर गेला म्हाका दिसता मस्त स्ट्रिक्ट रूल फॉलो जाता सांगा दिसता ते शेमते आशिल्ले 80 रुपीज पाव काय चंप कशे हां 20 रुपये तर चंप घेतलेले तेचे गोता म्हाका सौरभ मेळ्ळी की कशें न्हय 20 रुपये ताका पळत हांगा एका शेवते जेवका म्हाका तर हांगा गुलाब आशिल्लो गुलाब घेतला 40 रुपये पाव आशिल्लो घेतले म्हाका केळी पान जावका हांगा कोणी बैसली फूल आनी पुरो घेवन जाल्या म्हाका आतां केळी पान घेवचें आसा माटुंगा वचून घेवया आनी बाकी थोडे भाजी पळया हांगा मेळटा की ना गोतना आतां पुरो जाणां उठकर येयला आतां म्हाका रांदे काही मेळ्ळी इतल्या दादरान पुरो जाणांका उठकर येयला कोणी आतां मार्गार कोणीय बैसना ती स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता असो दिसता हांव हांगा आतां माटुंगा आयला फूड हांव ह्या माटुंगा ग्रावंडाक क्रिकेट खेळचे येवचें आशिल्लें
नेट प्रॅक्टीस करचे कधी हांगा हो ते लास्ट आमगे क्लब आशिल्ले थंय लागून खेळटा आशिल्लो भोसले सर करून आशिल्लो ताण आमकां शिकोवचें आशिल्लें आनी हांगा पोदर कॉलेज चलो ऑलमोस्ट पावला हांगा पळय किर्लो फागीड तो यात घेतले मशिंगा सांगा पल्लो आनी म्हाका आलसंद जावका मुखार पळय आतां मुखार मेळटा की कशें ना हांगाय पळय जीव कडगी मोग्गे कोण वचू पुरो आसा गायस जीव कडगी एक नंबर गूळ हक्क कसं म्हणचे आमची केलं तो मड्डी तर हांगा मार्केट पुरो हाजी खाली सकाळची मंडे न्हय ताजे खातीर म्हाका दिसता हांगा पुरो बंद आसा ताजे खातीर ठीक आसा चलो वचा म्हाका आलसंद घेवचें आशिल्लो घरकाड वचून ते आमगेलांक पळयता आलसंद हांगा तो दिसना हांगा बाकीचे पुरो आमगेल आयटम घेतला हें पुरो आमगेल मार्केट केळ्यांक घेवन सोडलें नारलो आनी बेडगी मिरसांग जावका ते आमगेलांक घेत व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज असं मंडे मॉर्निंग आणि हांव एक्चुली रेडी जाला येता की म्हाका मम्मीक घेवन डॉक्टरा लागीं वचचें आसा मागीर मम्मीले कान दुखतास मस्त सो हांव तिका ENT लागीं घेवन वता आसा 3-4 दीस जाले तिका ते कान रब्बना सो हांव तिका म्हणलें की नाका चड हें करचें नाका आमी ENT लागीं वचून दाखोवन येवया सो आतां बाबूले न्हाण पुरो गेले पुरे सकाळ जाल्ले आनी आतां बाबू हांगा येतला आज ताणें बांदूकय सोणी एक्चुली ताका आमी केन्नाय न्हांव न्हू स्वॉडल करतात न्हू मागीर ते बांदिता ती बट आज ताणें बांदूकय सोणी बिकॉज ताका ते पांय दुखता न्हू सो आमी म्हणलें नाका टायट बांदून लूज बांदिले बट तेवय ताणें काडून सोडलें ताका नाका म्हणून सो मोस्टली ताका ते कम्फर्टेबल ना आजी म्हण ताका आजी ओपन न्हीत करायला तो आंगोले घालूंक सोडना आजी आतां म्हण ताका खाली अशी म्हळ्यार आजी रिलॅक्स म्हण हात बीत सोडून लायक न्हिदला आतां ताका न्हीद करायला ताका न्हीद येवं तितली वेळ न्हिदवो तितली भितर आमी वचून येता ती हांगा आमगे घरा लागींची आसा सो फटाफट वचून येता ती तिगेल कानाक कसं जाला म्हण पळोवया म्हाका दिसता ते वॅक्स फॉर्म जाल्लो आसतलें चड या फिर कसं तरी इन्फेक्शन जाल्लें आसतलें हांव केन्नाय सजेस्ट करता की केन्नाय स्वताल मनान मेडिसिन्स घेवचे नज फॉर वॉट एवर रिजन्स यू शूड ऑलवेज गो टू द स्पेशलिस्ट ऑफ दॅट फील्ड दॅट इज माय सिन्सियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो की तुमी मागीर कोण ब्लॉग पळयतात की तांगेल खातीर हांव हे एज अ डॉक्टर तुमकां हेच एडवायस दिता खंयचेय वखद स्वताल मनान केन्नाय घेवं नाका ती एक डॉक्टर तागेली फूल लायफ दिता एक सब्जेक्टा खातीर तो लायकन शिकता आनी ते शिकीन मिती ताका तितली नॉलेज आसता सो केन्नाय सेल्फ मेडिकेट करचें नजो केन्नाय यू शूड ऑलवेज गो एंड विजीट अ स्पेशलिस्ट फॉर ऑल युअर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ही हॅज given more research and study to that subject than you guys so you always should visit a specialist of that field केन्ना उडवास दवरका ताजे खातीर हांव मम्मी के येता व्हरता असो सो हांगा आमी क्लिनिका पावल्या ती तर जस्ट आतां घर कडेन आयलो बाकी पुरो फूल आनी पुरो भितर दवरला फ्रिजा भितर अम्मा हांगा आतां रांदपय केला दाळी केल्या पळय दाळी करता असो आनी कसं अम्मा अक्का तेंडले उपकरी बटाट घालून उप्पो आनी राईस चलो मस्त थकला हांव आतां म्हाका 3 घंटा इतल्या म्हाका वापस क्लासा वचचें आसा हांव भायर सरला आतां 4 घंट्याक म्हाका क्लास आसा मागीर सवाय घंटा मागीर घर कडेन येतलो मागीर ताजी मागीर म्हाका थोडे नारळ आनी पुरो घेवचें आसा ते फटाफट घेवन फिनीश करता हांगा च्या पिता आसा हांव हें पळया मज्जर बायक हांवें न्हिदलो चलो वर्का हांव इकत चलो बाबू उठा चल उठो चल बस म्हाका वच्चा दी घर कडेन बाय हय उठतय ना जी हांगा पयसलो पळया उठ बाबू चल वया घर कडेन भायर सरलो आतां म्हाका मार्केटा वचचें आसा म्हाका नारळ बेडगी मिरसांग पुरो घेवचें आसा वताना घेवन वचात हांगा पळया सनसेटय जाता आसा भारी ब्युटिफूल दिसता तर नारळ आनी बेडगी मिरसांग घेतला हांगा आशिल्ले चलो आतां वचा घर कडेन ऑलमोस्ट मेगा पुरा तयारी जाल्ला हांगा आतां घेवन मेगा ग्रॉसरीज आनी थोडे बाकी आसा तितल्यांची बाकी पुरा जाल्ला आतां जशी टायम मेळटा तशी करता असं संत जावका आशिल्लो आलसंद हाडलो नारळ बेडगी मिरसांग आनी आमगे चिक्का लाल हें पुरो हाडलें चलो ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले हां अयो चिंचा मारचा विसरलो
ठीक आहे सांग दाखवून घेता त्यांची लिहिलं कसं घे विसरत असं आता तुका मेळता ना आमगे हांगा चल ठीक आहे हे आपणे आम्हाला हांगा आयकून केळ्या बॉज केला आणि हांगा ती आता चपात लाट्टीत असं एक सांग जवारीच करतस की आता हांव डिनर करतस आता उपकार आणि चपाती केला आम्हाला तर आता घरकडतच गायस चड ब्लॉग करणी ते तर आता निद्दल तो टावळ दाखवून असणं निद्दोचे प्रयत्न करत आशिल्लो घंटी जाल्यार 12:30 तर ताका कशी पण आता न्हीद करायला चलो हांव आतां घरकडे वता आणि हांव तो वीडियो हांगा एंड करता तुमकां जर आमगे वीडियो पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कपल बाय गाइस गुड नाइट